वास्कोन आनी हांगा कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा टॉयलेट फेसिलिटी ना. कितलेशे लोक हांगा येता, हांगा जे रिटेलर आसा जावं वेंडर आसा तांकां अजिबात टॉयलेटाची फेसिलिटी मेळना. म्हणून आतां म्युनिसिपालिटीन एक नवो इन्स्पेक्शन करून जागो आयडेंटिफाय केला आनी थंय 4 टॉयलेटीचो एक ब्लॉक बांदतले आनी सद्याक खंय ते आतां टेम्पररी बायो टॉयलेट बांदतले. जायते रिटेलर जे आसा जे म्युनिसिपालिटीक अप्रोच जालेले आनी तांकां टॉयलेट फेसिलिटी नाशिल्ल्यान ते भायर टॉयलेट करता आनी तांकां पुलीस घेवन वतालो. हाका लागून आतां म्युनिसिपालिटीन एक नवो ब्लॉक बरेचे बरे बेगीन घालून दिवपाची निर्णय घेतलेलो आसा. की हांगा तांकां एक हांगा टॉयलेट जाय म्हणून हांगा पयलीं जाल्यार सगळे भायर टॉयलेट करताले. म्हणटकीर आमी डिसायड केलें की आयज इन्स्पेक्शन करचें आनी कशे प्रमाणे तांकां टॉयलेट हांगा घालून दिवचो हें आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी मनार घेतला की तांकां एक टॉयलेट खरंच गरज आसा तांकां घालून दिवचो. हांगा संडास मुतारी लाईट पाणी याची व्यवस्था जाय, कारण आमकां एक कुठेच जायना आनी पोलीस येता आमकां धरून घेवन जाता 100 रुपये फायन घालता. तेन्ना आतां नवीन चेअरपर्सन कडेन आमी मागणी केली, त्या प्रमाणे नवीन चेअरपर्सन हांगा आयलो, इन्स्पेक्शन केलें सगळे हांगा एक प्रेझेंट मोबायल टॉयलेट तांकां दिवपाची, तशी उतरां घालप न्हू. पूण आज जेन्ना आमचे नवे कावन्सील आयले तेन्ना आमच्या चेअरपर्सनाक घेवन आमी मुद्दम हांगा आयल्या आनी आमी आयडेंटिफाय केल्लो जागो तांकां दाखयला आनी आमी जाता तितले बेगीन तांकां म्हणजे फुडल्या 15 दिसां भितर तांकां थंय टॉयलेट ब्लॉक एक 3-4 टॉयलेटाचो एक ब्लॉक करून थंय घालपाचें आसा. दुसरी गजाल, मार्केटान हांगा खूब घाण जाताली. भाजयेवाले ते आपले जे सामान आसा ते कटींग केलें की ना ते मागीर काडटले थंयच उडयताले, तातूंत घाण जाताली. फुडें कोण येनाशिल्ले, लोकांकूय त्रास जातालो, दुकानवाल्यांकूय त्रास जातालो. तर ताजेरूच आमी एक सोल्युशन काडलां. आउटसोर्सिंग करपा खातीर आमी सगळे कावन्सील हे आसा आनी तें बी काम फुडल्या 15 दिसां भितर घाण मिनिमम जातली. आतां नगराध्यक्ष दीपक नायक जो आसा ताणें सांगलें की जे हे चेअरमॅनान चेअरपर्सनान रितेश गांवकारान जी रिकवरी ड्रायव्ह घेतल्या ती एकदम बरी आसा. पूण ताणें हेंय सांगलां की जसो रितेश गांवकार म्हणटा की आयज परिस्थिती विकट आसा तशी ती नासली. जेन्ना ताणें रेजिग्नेशन दिलेलें वॉलंटरी तेन्ना तो म्हणटा की आपल्यान कांय तिजोरी खाली करून दवरूंक नाशिल्ली, वयल्यान आपल्यान सॅलरी ग्रांटाचे पयशे जे आसा ते पयशे एफडी करून बँकेन दवरली. हांव चेअरपर्सनाचे आनी चीफ ऑफिसराचे अभिनंदन करता. तेंच्यांनी हे स्टेप घेतलेले आहा पळय ते आयज रिकवरी तेंची खरोखरच गरज आहा म्युनिसिपालिटीक आख्खी रिकवरी करपाची. जेन्ना म्हाजे टर्म जेन्ना आसलेलो 3 वर्सां पयलीं तेन्ना म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती अशीच आसलेली आनी ती म्हाका आर्थीक परिस्थिती सुदारपाक खूब परिश्रम करचो पडलो. IOC असल्या येदे व्हडले कंपनीक म्हाका सील मारपाक वयचो पडलो. तेंची रिकवरी केली आमी. रिकवरी खूब बरी रिकवरी केल्लेली आसा. ती रिकवरी केल्ल्या कारणान जेन्ना 2.5 वर्सान हांवें जेन्ना रेजिग्नेशन दिल्लें तेन्ना जो बॅलन्स सॅलरी ग्रांट सॅलरी सेविंग ग्रांट्स जो 2.5 कोटीचो 1.5 कोटीचो 1,80,00,000 एज एफडी करून दवरलेलो हांवें. म्हणजे 2 म्हयन्याची सॅलरी हांवें एडवान्सान करून दवरलेली. हेचे पयलीं खंयचेच कावन्सिलान करूंक नासलेली. सेकंडली GPF आनी CPF हो एमावंट आमी 4.5 कोटी एकावंटाचेर घालून दिल्लेलो आसा. थर्डली 27 आमचे वर्कर्स रिटायर जाल्लेले. लास्ट 11 वर्सां 7 वर्सां 9 वर्सां तांकां आमी सेटलमेंट करून दिलें. तेंचो आमी 3 कोटी सेटलमेंट केल्लो आसा. हो जो इतलो एमावंट आसा तो सगळो आमी रिकवरी करून सगळ्यांक सेटल केल्लो आसा. जेन्ना हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें तेन्ना बँक बॅलन्स इन्क्लुडींग GPF CPF आनी सॅलरी रिजर्व फंड हो आमचो जवळ जवळ 8 कोटी आसलेलो. अशें ना की हांव जेन्ना रिजायन दिला की म्युनिसिपालिटी झिरो करून वचोंक ना. म्युनिसिपालिटीन ट्रेजरीन फंड आसलेलो. आमकां फक्त परिश्रम करचे पडटाले. जेन्ना एवरी सॅलरी समज पे करतलो जाल्यार त्या म्हयन्यान आमच्या स्टाफान फूल फ्लॅश काम करपाक जाय. दिवाळी आतां लागीं पावल्या. लाडू चकऱ्यो नेवऱ्यो हे लागताच म्हणून पणजेच्या महालक्ष्मी ट्रस्टान एक्झिबिशन कम सेल दवरला आलुलिया मिनेजीस हॉलांत. हांव प्रिती शेटये महालक्ष्मी ट्रस्टाचे कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करता. आनीक हांगा आमी प्रत्येक वर्सा दिवाळेचे मागीर क्रिसमसाचे एक्झिबिशन आमी घालत आसतात.
आमचे प्रोडक्ट नेवऱ्यो, लाडू, चिवडो, शेव बी ते आसता. त्या शिवाय हँडीक्राफ्टाच्या बायलांनी केल्ले आमचे प्रोडक्ट आसता आनी आमचे क्लास चलता आनी ते बायलो त्यो करतात आनी त्यो त्या प्रमाणे आमी हांगा मागीर एक्झिबिशनां भरून हाडून दवरतात. आतां खूब कडेन आमी एक्झिबिशनां घालीत आसतात आनी बायलांक बरो हें मेळटा, रिस्पॉन्स बरो मेळटा. नमस्कार. श्री शांतादुर्गा शिक्षण समितीची पूर्व प्राथमिक शाळा ढवळी फोंडा येथे काल कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त हादगा हा खेळ साजरा करण्यात आला. अश्विन महिन्यात हस्त नक्षत्र ज्या दिवसापासून सुरू होते त्या दिवसापासून ते पौर्णिमेपर्यंत हादगा हा खेळ खेळला जातो. याला भोंडला असेही म्हणतात. कर्नाटक महाराष्ट्रातील स्त्रियांचा व मुलींचा पारंपरिक सामुदायिक खेळ आहे. हादगा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. पाटावर रांगोळीने हत्ती काढून त्याची पूजा करतात व त्याला नैवेद्य दाखवतात. तो नैवेद्य झाकून ठेवतात कारण त्यानंतर पाटाभोवती गोल फेर धरून हादग्याची ठराविक गाणी गायली जातात व रोज एक वाढतं गाणं. अशा प्रकारे 15 दिवस 15 गाणी म्हटली जातात. त्यानंतर प्रसाद वाटला जातो. त्या प्रसादाला खिरापत असे म्हणतात. अशा प्रकारचा हादगा हा खेळ आमच्या ढवळीच्या पूर्व प्राथमिक विभागात दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतो. सगळी खायची पदार्थांची नावं घ्यायची. लाडू, शंकरपाळ्याची नावं घ्यायची. सुरू करा सगळ्यांनी. बाबाला बघ नावं सुरुवात करायची. नाही ओळखा सगळ्यांनी नावं घ्यायची. त्यांनी दोघांनी चिरमुरा सांगितलं. आता आम्ही काय आहे ते ओळखा. आयुष ओळखलं. याला काय म्हणायचे? डाळ भाजलेली डाळ पिठाणे म्हणायचे. कळाले? चिरमुऱ्याने शिकाणे. त्याचा आपण नैवेद्य दाखवायचा हत्तीला आणि मग तुम्हाला सगळ्या मुलांना खाऊ द्यायला. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.